माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 4 वळी 1 ते 25. ताचे परीक्षेन पूत बापाक विस्वाशी रावता. तेन्ना देवचारान जेजूची परीक्षा करचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका ओरोण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत ताका भूक लागली. लागीं सरून नाडप्यान अशें म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातरांचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो परतीपाळ केलो. पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें हें, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मागीर देवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार ताका उबो करून अशें म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा थावन सकला उडकी मार, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक हवालो दितलो आनी तुजो पांय फातराचेर आदळना जावंक ते आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. जेजून ताका असो जबाब दिलो, अशेंय बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची तुवें परीक्षा करूं न्हय. त्या उपरांत देवचारान ताका एका भोव उंच दोंगरार व्हेलो आनी संवसारांतल्यो सगल्यो राजवटक्यो आनी तांच्यो दोबाजो ताका दाखयली. ताणें म्हळें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेन्ना जेजून ताका असो परतीपाळ केलो, पयस सोर सयताना, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं भोसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भक्ती करतलोय. शेकीन देवचार ताचे सोरशिलो कोड सोरलो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. जेजू गालिलियांत देवाच्या राज्याची परगोटणी सुरू करता. जुवांक कैदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी नाजारेत सोडून जेबुलूनाचे आनी नेफ्तालीचे शिमेर दर्या देगेर आसत्या कापेर्नवांत ताणें ठिकाण केलें. अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाळोवन येवंक जाय आसलें. जेबुलूनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दर्याचे वाटेर जोर्दानाचे पेलेतोडी आसलोली राष्ट्रांची गलिलिया. काळोखांत रावतोल्या लोकांन एक व्हड उजवाड देखलो. मोरणाची सावळी पडलोल्या गांवांत रावतोल्यांक एक उजवाड उदेलो. तेन्ना थावन जेजू अशें म्हणून उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक सर्गींचें राज येवचें जालें. जेजू चौगां खारव्यांक आपयता. गालिलियाच्या दर्याचे देगेर चलतना ताणें दोगां भावांक, पेद्रू म्हणटा तो सिमा आनी ताचो भाव आंद्रे, दर्यांत पागेर मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें तांकां म्हळें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच जाळां सोडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबेदावाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव व्हडयार. जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते. ताणें देखलें आनी तांकां आपयलें. रोखडेच फुडें आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू शिकोवण दिता आनी पिडेवंतांक बरीं करीत वेता. जेजू आख्ख्या गालिलियांत भोंवून फिरून तांच्या देवस्थानांनी शिकोवण दितालो. राजाची शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें.
आनी सोमेस्त वायटाकारांक सोबार जिन्साचे पिडेन आनी कोस्टा दोगदांनी वळवळतल्यांक देंवचार बसलोल्यांक मोरलोक मारलोल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताचे सोरशीं हाडटालीं आनी ताणें तांकां बोरीं केली. गालिलिया थावन 10 नोगराच्या प्रांता थावन जेरुसल्या थावन जुदेया थावन आनी जोर्दान पोलतडीच्या प्रांता थावन येवन लोकाच्यो व्हड उरपुंजी ताचे फाटल्यान वेताल्यो.